नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक हांव सचिन मायगो नेटवर्कान परत एक फावट तुमचो येवकार करता। कला अकादमीच्या कोट्यावधी रुपया खर्चून केल्ल्या नूतनीकरण ह्या नाटकात जसे जसे दीस वता तसे तसे नवे अंक जोडत आसा। एप्रिल म्हयन्यात पडिल्ल्या पावसात ह्या वास्तूचे फॉल सिलिंग कोसळिल्ले, उपरांत मंत्री आणि कांय कलाकारां मजगती आरोप प्रत्यारोप लेगीत जाले। काल परवाच्या पावसान जे कला अकादमीच्या मुखेल ऑडिटोरियमान तियात्राचो प्रयोग चालू असताना उदक गळपाक लागले। जर आणि कितें भाग कोसळिल्लो जाल्यार कलाकार आणि कला मोग्यांच्या जिवाक धोको जाता आशिल्लो। अशा स्थितीत हांगा नाटक, तियात्रा आणि हेर महोत्सवाचे आयोजन करप कितले सुरक्षीत आणि कितले धोक्याचे हाचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासता। परत परत जे इश्यूज मुखार येतात हाचे वयल्यान जे काम जाला ताच्या गुणवत्तायेचेर लेगीत प्रश्न उप्रासता। तशेंच आता सध्याच्या बिगर मौसमी पावसान अशी परिस्थिती जाता जाल्यार जेन्ना पावसाळो सुरू जातलो तेन्ना कितें जातले हाचेरूय सरकारान विचार करपाची गरज आसा। पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी येवन तांणी परिस्थितीचो नियाळ घेतला, मात फाटल्या म्हयन्याचे सिलिंग कोसळप आणि कालचे उदक गळप हाचे मजगती पीडब्ल्यूडीन कितें काम केला, कितें दुरुस्ती केल्या काय हाचेर पीडब्ल्यूडीन स्पश्टीकरण दिवप भरपूर गरजेचें आसा। ह्या घडणुकेचेर आमी गोवा फॉरवर्डचे दुर्गादास कामत हांणी कितें म्हळां ते आयकुया। विजय सरदेसायान फाटले फावटी जेन्ना विधानसभेन प्रश्न मांडिल्लो ज्या वेळाचेर कोलॅप्स जाल्ले त्या वेळाचेरूय सरकारान आय वॉश केले। ताच्या पयलीं जशे हे भानगड्यो चलताल्यो जे तरेन 60 कोटी वयर मोडून जे रिनोव्हेशन केलां आमी उक्ताडार हाडिल्ले आणि मॅटर कोर्टानूय पाविल्ले आसा। पूण दॅट इज वन पार्ट। पूण हे मॅटरान जेन्ना आमी म्हणटाले की सब स्टँडर्ड काम जालां, कोलॅप्स जाता, फाटल्या फावटी जेन्ना कोलॅप्स जाले मान्य मंत्र्यान सांगले की थंय काम करूं नाशिल्लें म्हणून। पूण जेन्ना विधानसभेन आमच्या अध्यक्षान कॉलिंग एट 0 आवर मेन्शनाक सीडी सकट प्रूफ दवरले ज्या वेळाचेर नोव्हेंबर 22 थंय इन्स्पेक्शनान काम चलताले जे कोलॅप्स जाल्ले सायटीर ते आउटडोर स्लॅब। ताच्या नंतर सरकार उक्ताडार पडले। फाटल्या जानेवारीन जेन्ना बारीक पावस आयलो परते लिकेज जाले। फाटल्या म्हयन्याक पावस जेन्ना आयलो लिकेज जाले, भितरल्यान फूल पावस कसो पडटालो मेन ऑडिटोरियमान। काल जेन्ना एक वरभर पावस पडलो काल पयर परते आतां लिकेज जावपाक लागला भितर। सो हातून एक स्पश्ट जाता की जे काम जे आसा हे सब स्टँडर्ड जाल्ले आसा। हांगा कोणाक वैयक्तीक दोश आमी दिनात, पूण जे तरेन काम जाला दिस रेज अ सिरियस डाउट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क आणि कन्सर्न। आणि हे जी कला अकादमी केल्ली ती चार्ल्स कोलिया फाउंडेशन म्हणजे हे ते जगातले फामाद हे ते व्हडले इन्स्टिट्यूशनान केल्ली ती। सो जेन्ना तुम्ही हात घालताले ते रिनोव्हेट करपाक तांकां तुम्ही ऑन बोर्ड घेवंक जाय आशिल्ले एटलीस्ट एज अ कन्सल्टंट किंवा तुम्ही जर काम जर दुसऱ्यांक पूण एटलीस्ट तांकां ऑन बोर्ड घेवन तांचो एडवायस घेवन दे वर रेडी टू डू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। कारण तांच्यांनी स्टेटमेंट दिल्लो चार्ल्स कोलिया फाउंडेशनान, पूण ते केले ना। सो म्हणून आमी मागतात फाटल्या फावटी आमी मागणी केल्ली की जे तरेन आता गरज आसा सारकी। कारण हातून कितें जाता, हातून मेन म्हणल्यार जे कला मोगी आसा, कला प्रेमी आसा, कलाकार आसा हांचो रिस्क जिवाचो थंय धोको। कित्याक फाल्यां कितें कोलॅप्स जायत शो चालू आसतना हाचो नेम ना आनी थंय ते लो लायंग आशिल्ल्या कारणान उदक रोखडें भरता। सो आमी मागतात की चार्ल्स कोलिया फाउंडेशनाक ऑन बोर्ड घेवचे इमिडिएटली। मुख्यमंत्र्यान हांगा काय इगो घेवन बसचो न्ही हो आमचो एडवायस की चार्ल्स कोलिया फाउंडेशनाक ऑन बोर्ड घेयात, थंय ऑडिट करात। आनी आतां इतकेदां फाटल्या जानेवारीच्यान खुबदां लिकेज्यो जाल्यो। मुख्यमंत्र्यान आज सुद्दां वचून पळोवंक जाय आशिल्लें न्ही, चीफ मिनिस्टरान वचून थंय एक इन्स्पेक्शन करपाची गरज आहा न्ही आनी डायरेक्शन दिवपाची गरज आहा। इलेक्शनां येतली, इलेक्शनां वतली, प्रचारान बिजी आसा म्हूण सांगतलो मुख्यमंत्री। पूण आतां इलेक्शनूय जालां सो मुख्यमंत्र्यान थंय वचचें आनी थंय एक इन्स्पेक्शन करचें। आनी दुसरें मेन म्हणल्यार जे आमचे हे आसा चार्ल्स कोलिया फाउंडेशन तांकां ऑन बोर्ड एकदां हाडात आनी ते ऑडिट करून घेयात फूल खंय कितें मिस्टेक आहा आनी वन्स फॉर ऑल ते प्रॉब्लेम सॉल्व करात। अदरवायज यू ऑल आर पुटिंग आर्टिस्टाक तुमी रिस्कान घालतात, कला मोगींक तुमी रिस्कान घालतात, कला प्रेमींक, कलाकारांक सगळ्यांक तुमी रिस्कान घालतात। जिवाचो धोको आहा सगळ्यांक थंय। कारण केन्ना कोलॅप्स जायत हे नेम ना। सो आमी सरकार कडेन मागणी करतात की इमिडिएटली एक मुख्यमंत्र्यान थंय वचून इन्स्पेक्शन करचें, पाहणी करची। कारण आर्ट एंड कल्चर मंत्र्यान पयर सरळ सांगला की ते पीडब्ल्यूडीन अजून हँडओव्हर करूना आनी पीडब्ल्यूडीचे काम म्हणून। आता पीडब्ल्यूडी मुख्यमंत्री आशिल्ल्या कारणान मुख्यमंत्र्यान ते वचचे, इन्स्पेक्शन करचें आनी डायरेक्शनां दिवची। सेकंड, आमच्या अध्यक्षांनी फाटल्या फावट मागणी केल्ली विजय सरदेसायान की चार्ल्स कोलिया फाउंडेशन तुमी ऑन बोर्ड घेयात म्हणून। सो चार्ल्स कोलिया फाउंडेशन तुमी ऑन बोर्ड घेयात, ऑडिट करात। ना जाल्यार जर हे जर जायना जाल्यार येणाऱ्या विधानसभाचे सत्र आसतले जे काही एका म्हयन्यान सुरू जावपाचे जुलय म्हयन्यान, जून सोडलो जाल्यार त्या वेळार परते इश्यू ते विधानसभेन आमचे अध्यक्ष काडटले। कारण आमकां पडला कलाकारांचे, आमकां पडला कला मोगींचे, आमकां पडला कला प्रेमींचे आनी हाज्या खातीर जे आनी जी ओरिजिनल कला अकादमी आशिल्ली ताचो हे राखपाची ऑथेंटिसिटी। सो आमी हाज्या खातीर कितें करूंक जाय ते गोवा फॉरवर्ड पक्ष करतले आनी सरकाराक मागता की हे दोन मागण्यो तुमी इमिडिएट इम्प्लिमेंट करात।